कारापूर सवणच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा कीट पेटली। आझाद मैदानार मोर्चा व्हरतना लोकांक आडायले। सरकार आर्थिक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप करीत आंदोलकांनी भीक मागून पैसे एकठांय करून पुलिसांक दिवपाचे यत्न केले तेन्ना आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। मजगती विरोधकांनी पुलीस स्टेशनार वचून मध्यस्थी केले उपरांत त्या आंदोलकांक सोडयले। आमचा आझाद मैदान या गोंयकारांचो हे उठा तुम्ही and the beach public event this is सीएमच्या काजारनु हे रेव्होल्यूशन डे हांगासर सॅक्रिफायस आमच्या लोकांचो आमचे तुकाराम काणकोणकर माझा कारापूर सरवणचे लोक फाटले 2.5 म्हयन्याच्यान लोढा प्रकल्पा आड आंदोलन करतात। बिरेस्तारा तांच्या आंदोलनाचो 75वा दीस देखून तांच्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचे यत्न केलो, मात पुलिसांनी तांकां वाटेकूच आडायले। लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायत सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादता असो आरोप आंदोलकांनी केलो। मजगती बोळा घालपी आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेवन पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात व्हेले। सगळ्या विरोधी आमदारांनी तशेंच समाजवावुरप्यांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। विरोधकांनी पुलिसांकडेन हे विशीं चर्चा केले उपरांत त्या आंदोलकांक कांय वरां भितर सोडयले। जशें तांकां बसीत भरून व्हेल्ले तशेंच तांकां परतून हाडून सोडले। मजगती विरोधी आमदारांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। हो लोढा प्रकल्प स्क्रॅप जाय मेरेन आपूण कारापूरकारांक तेंको दितलो आनी तांच्या बरोबर आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगले। ह्या प्रकरणाक आनीक आंदोलकांचेर कारवाय जावची ना अशें तांणी सांगले। दोन कलिगांमदी अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना, म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना। तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्क्स ऑन द गव्हर्नमेंट। आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसाक क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी म्हाजो उल्लेख केलो तातूंत सालाजार आनी तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना, हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां एक क्रांती। आता हे सगळें बऱ्या भशेन सेटल जालें म्हणून ताजेर फुडें उलोवपाचें आमी हांगा फक्त एक्सपेक्ट करतात सरकारान आपलें उतर जावचें, प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर जावचें आनी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपाक जाय आनी ते फुडें वचचें आनी ताका आमचो सपोर्ट। आज म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखोवन दिलें की गोंयांत सालाजाराची जी तानाशाही चलताली ती आज हे भारतीय जनता पार्टी करपा सोदता। आज क्रांती दिसाच्यो सगळ्या गोंयकारांक समेत गोंयकारांक परबी त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकारांनी आज याद करपाक जाय की कारापूरचे लोक जेन्ना थंय क्रांती दिसाच्या निमित्यान थंय श्रद्धांजली दिवपाक वताले तेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान तांकां थंय आडायले आनी उबारून डिटेन करून हांगा हाडले। सो म्हाका दिसता आज गोंयकाराचेर जेन्ना असलो अन्याय जाता आनी असलो अत्याचार जाता तेन्ना गोंयांत क्रांती जातलीच। आयच्यान म्हाका दिसता ह्या कारापुराच्या निमित्तान ही क्रांती आता ते फुडल्या इलेक्शनान घडटली। आमी म्हणटा हो सरकार आसा तो बहुजन समाजाचो सरकार, बायलांक फुडें काडपाक सोदता। आज हो बहुजन समाजाचो सरकार पळय बायलांचेर पळय आज तूं जाणा अक्षरशः ते बॅरिकेड्स पळोवन एकल्या बायलेचे बोट फुटले आनी तिचे बाबड्याचे किणेले आनी वळवयटा आनी त्या पोलिसांनी तिका थंय दोतोरागेर दाखोवपाक सोडून हांगा ओल्ड गोवा हाडले। हांव हॉस्पिटलान आतां घेवन गेलें। ही चर्च पाहिलं तुमी ओल्ड गोवा टुरिस्ट स्पॉट हो, ह्या टुरिस्ट स्पॉटार ते हेल्थान दोतोर ना आनी कितें ही सरकाराची हे पळय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।